देश हो शेती प्रधान देश आणि आमच्या गोंयानूय बी शेतांतले आहा की 70% लोक हे शेताचेर आसतले पूण सद्याच्या हेतून लोक शेतां करपाक खूब फाटीं आसात पूण शेतकऱ्यांक हे बीन आतां एक आधुनीक शेत मशिनरीच्या हेतूनसून कामगारांक मेळना पूण त्या हेतूनसून आतां नांगरपाक ट्रॅक्टर आसा किंवा धाकटे पावर टिलर आसात दुसरे मागीर आतां कामेऱ्याची उपताले किंवा तरवो लायताले ते पासून आतां तरवो लावपाचे मशीन येयल्ले आसा. मशिनरी बरी दिसता कित्याक शेरकांक राखची पडटा 10-12 दीस सकाळीं सांजे राखची पडटा आख्खो दीस हांगाच उत्ता. प्लस तुवें तरवो घातलो जाल्यार राखचो पडटा सो ही मॅकनायज सिस्टम आमी यूज करता ताका आमकां मातशें बऱ्याक पडटा म्हणून कित्याक शेतूय पाट धरूंक उपकारना. आमी खूब वर्सां जालीं पाट धरताले पयले शेतां जायना म्हणून टायम मेळनासलो कामा फुडें खूब इनकन्विनियन्स जातालें लेबर मेळनासलो सो आतां हें मेळल्यार आमी एटलिस्ट शेत तरी नितो उत्ता आमचें आनी आमी कल्टिवेट करता. हार्वेस्टिंग करपाक पळय लोंग मोंग आमकां डायरेक्ट मशीन येता डायरेक्ट गोत्यान समजें वयर हाडून वचयता वाऱ्या बिऱ्या जावन येता आमकां कांयच हे प्रॉब्लेम ना. हे मातशें गारमेंटान मातशें बरें बरें आहा सगळ्यांकूच बरें कामेऱ्याय मातशी कामेऱ्याकूय मातसो त्रास ना कांय ना. आनी हें लायलो पण कितें जाता मशिनान न्हू पयलीं नांगरताले आतां मशिनान न्हू म्हणटकूच मशिनान बरें पडटा बरें लायलो म्हणटकूच कामेऱ्यांकूय बरं वाट पळोवं नाका कामेऱ्यांची आनी आतां कामेऱ्याय म्हारग जाले. सो हितून कितें आसा तरवो हो आमच्या नर्सरीन तयार जाता फुलवाडी आनी 15 ते 18 दिसाचो तरवो तयार करून आमच्या शेतकाऱ्यांची ऑर्डर येयली शेतकरी आमचे कडेन 31 मे पर्यंत बुकींग करता. सो बुकींग करून आमी शेड्यूल करता विलेज वायज त्या शेड्युला प्रमाणे तांकां डेट दिल्ली वयता 31 मेक आमकां बुकींग क्लोज जाता आनी त्या प्रमाणे तांकां शेड्यूल डेट आसता त्या डेटीन आमी त्या विलेजीन वचून एका दिसाची किंवा 2 दिसाचें काम आसता तें कंप्लीट करता. ह्या टॅक्नोलॉजीन कितें जाता की फार्मरांक एक म्हणजे कॉस्ट सेवींग टॅक्नोलॉजी. नांगरणे पासून हार्वेस्टिंगा पर्यंत जी मशिनरी लागता एकदा ते शेतकऱ्यांक सबसिडीचे दितात किंवा थोडी मशिनरी आमचे मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस आहा तेंचे थ्रू 50% चार्जीस लावन तांकां दिली वयता. तर ह्या गोष्टी खातीर कितें जालां की लेबर कॉस्ट जो आसा तो बऱ्यापैकी कमी जाल्लो आसा. आनी सरकाराचो किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो आदारान ही शेतां परत करूं येता आनी आमी करतात बीन म्हणून आनी त्या हेतून ही परत जी कोण शेतां पडीन दवरला ती आतां परत ही शेतां करूं येता. म्हापशेच्यान स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर.